हे सेक्शन 144 आहा ते सेक्शन तेजेर डायरेक्टली दाखोवन दिता की हो प्रोजेक्टाक लोक अपोज आसा म्हणून हे सेक्शन 144 आयला. तेन्ना हांव मागता सरकारा कडेन जाता तितले बेगीन सेक्शन 144 आहा तें काडचें. तशेंच जे प्रोजेक्टाचें काम चालू आसा तें काम इमिडिएटली बंद करचें. डिमांड आहा की जो बंधारो सरकार बांदूंक सोदता लोकांक कॉन्फिडन्सान घेनासतना हो बंधारो तांकां नाका आनी ते ओपोज करता म्हणून जो 144 सेक्शन म्हळ्यार जो कर्फ्यू लायिल्लो तो काडून तांकां बरी चवथ मनोवपाक दियात हो तांचो डिमांड आहा. म्हाका दिसता खंयचेय हिंदूक चवथ मनोवंक दिवप ना म्हणटा तें हाजे परस व्हडली सालाजारशाही आमी केन्नाच आमच्या जिवितांत पळोवंक ना. जो सनातन धर्माच्या नांवान हो सरकार डबल इंजीन सरकार चलता ह्या डबल इंजीन सरकाराक बारीक समाजाक चवथ मनोवपाक दिवपाक कित्याक नाका हें ह्या सरकारान उत्तर दिवंक जाय.